फातोड्डेचे एक रेजिडेन्शियल बिल्डिंगे फाटल्यान दोंगर कापपाचें काम एनजीओन फ्लायिंग स्क्वॉडाक घेवन बंद उडयलें. बिल्डिंगे कडच्यान सुमार 6 ते 7 मीटर दोंगर कापला अशें स्क्वॉडाच्या अधिकाऱ्यान सांगलें. फ्लायिंग स्क्वॉड एफआयआर नोंद करतलो आनी नोटीसूय काडटलो. फ्लायिंग स्क्वॉडाक मशिनरी जप्त करपाचे अधिकार नात. ह्या स्क्वॉडाचो कांयच फायदो ना अशें एनजीओ म्हणटात. हे सायडीक पयलें ते आमकां हांगसर तुका मोर दॅन 3 मीटर मेळ्ळे, 3 ते 4 मीटर मेळ्ळे आनी तेवटेन ते 6-7 मीटर मेळ्ळे तेवटेन कटींग मेळ्ळे. ते कितें ते आतां ताका सेक्शन 17 लागता ताका. कितें जर ती 1 मिटरा वयर जाली म्हणटून सेक्शन 17 लागली तांकां. कित्याक म्हणजे ताका ती आमकां ती नोटीस काडची पडटली तांकां आतां कितें आनी एफआयआर लॉन्च करची पडटली तांकां. आमचे फ्लायिंग स्क्वॉडाचे फक्त नोटीस काडपाचें हांगसर नोटीस काडून एफआयआर लागता कटींग जाल्यार सेक्शन 17 ताका लागता जाल्यार आमी ताका एफआयआर लॉन्च करतले म्हणजे. हे हिल कटिंग जे झाला पळय इट इज इन स्टेटस रेजिडेन्सी बिल्डिंग न्यू कन्स्ट्रक्शन चालू आसा. येताले तेन्ना आमी पयले हांगसर सारकें सिरियस हिल कटिंग चल्लां. जाल्यार आमी सायडींतल्यान गेले भितर तेन्ना आमी पयले जाल्यार इट इज मोर दॅन 6 मिटर्स 7 मिटर्स हायट सामकें केक कट केला हिल. फ्लायिंग स्क्वॉड येयले पूण मातशें तांकां डिले जाली येवपाक. येवन ताणें ते इन्स्पेक्शन केलें सगळें केलें. बट हिंगा एकूच प्रॉब्लम जाला म्हणटा ते फ्लायिंग स्क्वॉड हॅज गॉट नो पावर्स टू सीज द मशीन नॉट टू टेक एनी एक्शन. ते तांणी तांकां सांगलां स्टॉप करा काम आनी तुमी फाल्यां ऑफिसान येवन तुमचें सगळें कितें आहा तें डॉक्युमेंट दाखय. तांकां समज पावर ना सो वॉट इज द यूज ऑफ हॅविंग दीस फ्लायिंग स्क्वॉड. बेटर क्लोज द डिपार्टमेंट. म्हापशेंचे वृषभ इंडस्ट्रीन काडून उडयल्ल्या कामगारांक परत कामार घेवचे अशी मागणी करपी कामगारांनी बिरेस्तारा पणजे पोन्ने सचिवालया कडेन निदर्शनां केली. गोंयचे मजूर आयुक्तान ह्या प्रकरणात मध्यस्थी करून न्याय मेळोवन दिवचो अशें कामगार मागतात. कामगारांनी 18 मार्चाक पणजे धरणें धरपाचें थारायलां. कामगार आयुक्तान आणि सरकारान ताबडतोब मध्यस्थी करचो आणि 14 तारखेक 14 फेब्रुवारीक जो सेटलमेंट जाल्लो आसा त्या सेटलमेंटानुसार ज्यो आमच्यो बऱ्योचश्यो मागणी पूर्ण जाल्ल्यो आसा हो सेटलमेंट कमिशनर ऑफ लेबर आसा तेंच्यांनी तो रेग्युलरायज करचो आणि त्या प्रमाणे काम जे आमी आंदोलन जे थांबिल्लें आसा ते आमचें आंदोलन थांबलां. आतां कंपनीन आमकां सगळ्यांक कामगार घेवपाक जाय. कंपनीचो आणि कामगार आयुक्ताचो एका गोष्टी बाबतीत हांव सारको हांगासर प्रोटेस्ट करता. आय डू रजिस्टर वेहेमेंट प्रोटेस्ट अगेन्स्ट द मॅनेजमेंट ऑफ द रिषभ इंडस्ट्रीज एज वेल लेबर कमिशनर बिकॉज ह्या कामगारांक रस्त्यार उडोवन सेटलमेंट जाल्ले आसतना ते काम न करता कामगारांक रस्त्यान उडोवन तेंच्यांनी भायले कामगार जे आसा ते घेतलेले आसा. आणि अशा पद्दतीचे समज जर कामगारांक फटोवपाचे जे सत्र आसा ते सत्र गोंय सरकारान जे आसा ते ताबडतोब थांबोवचे. भाऊसाहेब बांदोडकार जयंती निमतान फोंडें अखिल गोंय स्विमींग सर्त जाली. तातूंत 8 ते 17 वर्सांचे गटांत सर्ती जाल्यो. आयोजक फोंडा स्विमर्स पंगडान सांघीक वस्तादपण जोडलें. 17 वर्सांचे गटांत SC जश्मी आनी ईशान मालवीयान चले आनी चलया सर्तींत वस्तादपण जोडलें.
इतल्याने खबराची हांगाच सोंपता. पळयत रावत प्रुडंट. नमस्कार. तुम्ही पळयतात प्रुडंट. यू आर वॉचिंग प्रुडंट.